दीस शुक्रार जुलैची 11 तारीख 2025. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप अध्याय 46 वळ 1 तावन 7 आणि 28 तावन 30 पर्यंत. इस्रायेलान आपले सगळे धन दिरवें घेतले आणि तो बेएर्शेबाक गेलो. थंय ताणें आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली. रातीच्या एका दर्शनांत देव ताच्या लागीं उलोवन म्हणालो, जाकोबा जाकोबा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. देव म्हणालो, हांव देव, तुज्या बापायचो देव. इजिप्ताक वचोंक भियेनाका, कित्याक थंय हांव तुजी संतत व्हड एक परजा करतलो. हांवें तुजे सवें इजिप्ताक येतलो आनी झुजेन तुजे दोळे धांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडटलो. जाकोब बेएर्शेबातावन भायर सरलो. फाराव्यान धाडलेल्या गाडयांचेर इस्रायेलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक, आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयली. कानान देशान जमो केल्लीं सर्व जानवरां आनी सगळें धन दिरवें तांणी आपणा सवें घेतलें. अशें जाकोब आनी ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें. आपल्या पुतांक आनी नातरांक, आपल्या धुवांक आनी नातरांक, आपले सगळे संततीक आपणा सवें इजिप्ताक तो व्हरून गेलो. जुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोवंक गोशनाक गेलो. ताका देखतस ताणें ताका पटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. जाकोबान जुजेक म्हळें, आतां हांवें मरयेत, कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हणून म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 37 3 तावन 4 18 तावन 19 27 तावन 28 आनी 39 तावन 40 पर्यंत. श्लोक. नितिवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आधार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तुजी येतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तेन्ना तसो तुज्या काळजाचे अत्रेक भागयतलो. श्लोक. नितिवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वत दायज जावंक पावतलो. कश्टा अनवराच्या वेळार ती घाबरची नात. दुकोळाच्या दिसांनी पर्यंत खावंकू जेवंकू तांकां उणें आसचें ना. श्लोक. नितिवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवा देशांत शाश्वत निवास ताका मेळटलो. कितें न्याय नितीचें ते सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सणसोना. श्लोक. नितिवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकंताच्या वेळार तसो तांचो भद्रस्थान जावन आसा. वय तसो तसल्यांक आदार दिवन चडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुश्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. नितिवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पावयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांक हाडटलो. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळ 16 तावन 23 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, पळया, हांव तुमकां वागटा मदें बकरे कशे धाडटा. देखून सर्पा बरी चतूर आनी पारव्या बरी साधे बोळे जाया. मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले
आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जेरबान मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जरतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही, बकार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोंच तुमचे उदेशीं उलयतलो. भाव भावाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्म दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराटतलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सुमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळोवन वचा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशापूत येवचे आदीं इस्रायेलाचीं शहरां तुमी भोंवन काबार करचे नात. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्त. नियाळ. फाटल्या 2 दिसांतावन जेजून आपल्या शिसांक सर्गी राजाचे मिसांव मुखारसून व्हरूंक आपोवणें दिल्ले विशीं नियाळ केलो. आयचे दिसाची सुवार्ता क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी सुवार्ते पासून भोगच्या कश्टा दगदोण्या विशयांत विवरण दिता. शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. ताका ताचें इनाम लाभतलें म्हूण जेजू भरवसो दिता. बापाचो प्रेरक आत्मो तुमचे उदेशीं उलयतलो. ही ताची भरोशाची उतरां आमकां धैर्य दितात, म्हणजे कश्ट दगदणी उठल्या वेळार भियेवचें न्ही, बकार त्रियेक देवातय भरवसो दवरून मुखार वचचे म्हूण तो आशेता. पवित्र सभेन साबार क्रिस्तांव जेजूक साक जावन मरण पावल्यात. हे सर्व सांत आनी सांतिण्यो मरणाक भियोंक नात, बकार थैरान मुखार सरलीं आनी जेजूचे खरे शीस जावंक पावलीं. ह्या मारिफात ही सर्व रक्त साक्षी आमकां आदर्श. पवित्र सभा आनी संसार कश्ट तशेंच सांगाता जियोची 2 प्रतिरुपां. पवित्र सभा पयल्या शेंकड्यांतावन एक शांती समाधानाचें रूप जालां. सांजुवांव प्रमाणें संसाराचो अधिपती आमचो वैरी. ह्या वैरीतावन पोळण धांवाजे तर मागण्याची गरज आसा. ह्या संवसारांत जियेतना दगदणी सूख आशिना. सर्व भावार्थी लोकांचे आदर्श घेवन सोम्याक साक जावया.